मोगाचनो कॉर्पुस क्रिस्ती फिर्गज मुडुबिद्री हांगासर ब्रेस्ताराचे आराधन मीस नोवेन चलता. फाटल्या साबार म्हयन्यांत हांव जायते उपकार हांगासर भक्तिकांक मेळ्ळेले आसात. आजच्या दिसा आमच्या फिर्गजीचे धाकटे भुरगे 5व्या क्लासींत शिकचे रियोन नोरोना ताका मेळ्ळलो एक उपकार हाची साक्ष ते दिता ताका आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजें नांव रियोन नोरोना. हांव 5व्या क्लासीन शिकता. फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत एक दीस हांव इस्कॉलांत आसतना म्हजे दोळे कोरजूंक सुरू जाले आनी दोळे कोरजतात म्हूण हांव गेश्टिकतना म्हजे दोळे तांबडे जाले आनी दोळ्याक कितेंगी आड आसा म्हूण म्हाका भोगलें. ते दळा क्लासीच्या भुरग्यांनी म्हळें म्हाका सोरेज आसा म्हणून. त्या दीस हांव इस्कॉलांतल्यान घरा फाटीं येवन म्हज्या मम्मी डॅडा कडेन विचारलें म्हजे दोळे तांबडे जाल्यात की. तांणी म्हळें वय तें कांय डस्ट एलर्जी या वेदर चेंज दरम्यान आसूंक पुरो. थंड उदकांत तुजे दोळे धुव. हांवें थंड उदकांत म्हजे दोळे बरे करून धुले पूण दुसरे दिसी म्हाका सेम प्रॉब्लेम रिपीट जाले. देखून म्हज्या डॅडान म्हाका दोळ्यांच्या डॉक्टरासशीन आपोवन व्हेलें. दोळ्यांच्या डॉक्टरान चॅक करून म्हळें म्हजे दोळे फुल्ल ड्राय आसात. एका हफ्त्याचे ड्रॉप्स दिता. एका हफ्त्या भितर गूण जायनातल्यार ब्लड टेस्ट करचें पडटलें. त्या दिसतावन डॉक्टरान सांगलें बरी दिसाक 4 फावटी हांव ड्रॉप्स घालूनच आसली. हांव हांगा ब्रेस्ताराच्या आराधनाक आनी नोवेनाक येतलीं आनी हरशींच्या बरी मार्चाच्या 2 तारखेर हांगा ब्रेस्ताराच्या आराधनाक आनी नोवेनाक आयिल्लीं आनी मुखल्या बांकार बसल्लीं. ते वेळा ब्रदर एलियासान आराधना वेळार म्हळें तुमी दोळे दंपून तुमच्या गरजां पासून मागा. ते दळा हांवें दोळे दंपून म्हज्या दोळ्यां पासून मागलें. ते दळा म्हज्या दोळ्यांतावन कितेंगी भायर वेतेत आसा म्हूण म्हाका भोगलें. त्या वेळार ब्रदर एलियासान म्हळें हांगा एका व्यक्तीक दोळ्यांचे फुल्ल ड्रायनेस आसा आनी आतां ड्रॉप्स घालूनच आसात. त्या व्यक्तीक जेजू आतां आपोवन गूण करतेत आसा. तसली कोणी हांगा व्यक्ती आसात जाल्यार तांचे हात वयर घालूंक सांगलें. हांवें धैर्यान म्हजो हात वयर घालो कित्याक म्हळ्यार म्हाका भोगलें की ती व्यक्ती हांवच आनी जेजूनच म्हाका आपोवन गूण केलां. ते दळा ब्रदर एलियासान म्हळें सर्वांनी तांचो उजवो हात उबान म्हजे पासत मागूंक सांगलें आनी हांवें म्हजे दोळे दंपून म्हज्या दोळ्या पासत मागलें आनी केदळ हांवें म्हजो दोळो उक्तो केलो. म्हज्या दोळ्यांत कितेंगी ते आड आसले ते पुरा गेले आनी आतां म्हजे दोळे संपूर्ण गूण जाल्यात. म्हजे दोळे गूण केल्ल्या जेजूक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी म्हजे पासत मागिल्ल्या ब्रदर एलियासाक आनी ताच्या ग्रुपाक आनी आमच्या फिर्गजीच्या विकार बापाक आनी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. थँक्यू जेजू. लव यू जेजू.